बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जन्मदिवसाचे असतात तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता. वेल्मा लेविस सास्तान 13th बर्थडे, तियाना सुब्रोस मुंबई, फियोना क्रिस्टल मस्करेनास पुत्तूरू, रेटन मिनेजेस गडकोपर ईस्ट, लियांड्रा डिसोजा मुलकी, वियोला लोबो सिद्धकटे. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वरती अजापां वेतमेतां महत्कार्यां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां अनुभव केली. तांच्या सांगात आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. रेमिजियस फोर्टाडो ब्रह्मावर, रोजी पिरेरा आनी सुलोचना सुब्रोस मुंबई, राजेश आनी स्टेला सुब्रोस मुंबई, फ्रँकलिन आनी प्रीती पिरेरा मुंबई, देव आनी फ्लोरा सुब्रोस मुंबई, सिसिलिया पिरेरा मुंबई, सूरज सुब्रोस मुंबई, टीना पिरेरा आनी कुटुंब मुंबई, शेरिल पिरेरा मुंबई, एरिक आनी ॲरन सुब्रोस मुंबई, रीना प्रकाश निटोडी, रोनाल्ड डिसोज आनी कुटुंब मुडिपू, सान मायकलाच्या मिंगेलीच्या मानाक, फ्रेडरिक डिसोज आनी कुटुंब आमेंबळ, अँटनी फेर्नांडीस आनी कुटुंब कुमटा, मारिया डिसोजा किन्निगोळी. बरें फुडार देवान आसा करून फावो केल्ल्या पासत, नवें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी कुटुंबांत देवान वरती आशिर्वादां फावो केल्ल्या पासत प्रवीण गोम्स मुंबई, सेलिन पिंटो मुल्की, शॉन डिसोजा केम्मण्णू, वेस्लर नेविल मोंतेरो विजयडका, गॅरन सल्डाना किरें, सेलेस्टिन सल्डाना सेरुलस पिडेतान गुण जाल्ल्या पासत सिरवांतावन, किरण मेंडोन्सा सिरवा, ऑसवर्ल्ड आनी रिटा डिसोजा होमजूर, ॲरन आनी ॲस्टर नाझरेत शंकरपुरा, क्रिस्टिन लोबो शंकरपुरा, प्रज्वल क्वाड्रोस शंकरपुरा, आस्लिन ऑलिवेरा पेर्मनूरू, ऑल्विन आनी लविना मिनेजेस आनी कुटुंब वेणूरू, लुईस डिकोस्टा वामदपदाव, डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकल, सिसिलिया अल्मेडा बजपे. हाचे सांगता जायते जाणांनी हांगासर साक्ष दिल्या. तांची पिडा गूण जाल्या, तांकां बरें काम मेळ्ळां, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां, जायना म्हण चिंतलें तें काम जालां, रीण पाटी मेळ्ळां, पयशांची विलावरी जाल्या, काजराचें कार्य बऱ्या तरान जालां, बांयंत बरें उदकी मेळ्ळां आनी कॉम्पाउंड वॉल बांदूंक आसलें, ताका समस्या आसले सेजारच्या जाग्यार तावन तांतले सगळ्या समस्यांतले देवान निवारलें, मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलें, व्हड एक आकांत आयिल्लो जिवितांत तांतलें देवान निवारलें, कोर्टाच्या खिसी तावन ह्या जैलावेच्या तावन देवान वाचयलें. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत आमी मागया. विशेष त्या पासत मागोवंक उलो दिला. ब्रेन कॅन्सर जावन गुण जावच्या पासत रेश्मा कॅस्तेलिनो काद्री, सुरक्षीत पॉयंट लाभच्या पासत आयडा डिसिल्वा देरेबैल, अँटनी फेर्नांडीस आनी कुटुंब कुमटा, भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत भुरगो मविन ताणें संपूर्ण तरान बऱ्या रितीन ताचें शिकप मुद्दरसन बडो फुडार आसा करच्या खातीर वायट संवय अळग जाल्ल्या तरणाट्यांनी वायट संवय सोडच्या पासत कुटुंबा विरोध केल्ल्या चेडवान परतून घराक फाटीं येवन आवय बापायचो मोग ताणें वळखून तांच्या सांगाता एक जावच्या खातीर परगांवाक वचोंक साध्य जावचे पासत घोवा बायलां मनस्ताप आसा, वेगळ्यासारचे वाटेन आसात, तांणी एकामेकाक समजोवन सांगाता बरें कुटुंबा जिवीत जियोवच्या पासत आनी भुरग्यांनी बरें शिकच्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळच्या पासत सुरू केल्लें बिझनेस बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या, आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांच्या आमच्या मगाच्या मनशांच्या आत्म्याच्या साल्वासांवा पासत मागया. देवादीन अँटनी कोएल्लो सुरतकल, हेनरी डिसोजा एंजेलोरू, वालेरियन आनी हेलेन फेर्नांडीस मुकामार, रेबरो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या मालगड्यांचो उडास करता. प्रज्वल क्वाड्रस बांयंदोरू, क्वाड्रस गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता. प्रज्वल क्वाड्रस बारकुरू, नाझरेत गेल्या कुटुंबांत सरलेल्यांचो उडास करता. प्रज्वल क्वाड्रस शंकरपुरा. देवादीन जेकब डिकोस्टा आनी कार्मीन आनी सांतू मायर वामदपदाऊ कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता. लुईस डिकोस्टा वामदपदाऊ सर मालगड्यांचो उडास करता. डॉल्फी मेंडोन्स आनी कुटुंब सुरतकल कुटुंबां सरलेल्या सर मालगड्यांचो उडास करता. लविना मिनेजेस वेणूरू. देवादीन ब्रिजित रेगो, जेरोम रेगो, ॲग्नेस मिरांडा, युजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो, बेनेडिक्ट लसरादो, मोंतो डिसोजा, दोल्सिन आनी मिंगेल फेर्नांडीस कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता. अँटनी फेर्नांडीस आनी कुटुंब कुमटा.
पुलगतले आत्म्याचा उडास करता लेसी लेविस मुंबई देवादीन सुजित शेट्टी उर्वा मार्गरेट कुटिन्ना सांताक्रूज नवीन मिनेजस जप्पू कुद्री कुडू पाडी एल्विस एलिझाबेथ आणि पास्कल मंतेरो उद्यावरा बेनी आणि गॅब्रियल पिंटो मुल्की आल्फ्रेड डिसोजा हसो ताना हसो मरण भोवलो वार्षिक दिवस ससनाचो विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दीत आमी सरल्या मरण भोवल्या समेस्त और तांचे आत्मेन देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दीत आमी जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गामीम स्वरूपकारां तुझ्या गीतांगा वंदना अर्पिता भले भेटोन तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता देवाची खुशी करच्यांत आणि सर्व रितींनी आमचे जिवीत देवाक समर्पण दिवन ताणें दाखयलेल्या वाटेन सुमकोवच्यांत आमच्या खऱ्या क्रिस्ती जिविताचो संपूर्ण संतोष आमकां लाभता म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां प्रगट करता देखून हर एक रितीन आमकां सुमयान दिल्लें जिवीत आमी भरपूर रितीच्या संतोषान नियाळोवंक जाय जियोंक जाय आनी सर्व रितींनी देवान दिल्लीं आजनां आमच्या जिवितांत कार्यागत करूंक जाय म्हणलें आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया सर्व रितीने देवान आमकां हो एक वर्त अवकाश दिला आयच्या दिसा भोव लागशिल्ल्यान सुमया संगी आमचो वेळ 24 वरां करसूंक सर्व रितीने ताचो मोग अनुभव करूंक ताणें आमकां कितल्या वर्त्या मापान सांगाता हाडल्यांत ह्या भावार्थांत वाडोवंक अवकाश दिल्यात आमचें कितलेंय उणेंपण अस्कत कांय आसूं दी तें बोगसून आमकां परत आनी परत आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक आमच्या उणेपणांत कंगाल जाल्ल्या जिविताक बरवोसो उदिवची जिणी आसा करूंक ताणें आमकां अवकाश दिल्यात देखून आयचो हो दीस सोमयाचो दीस आयचो हो दीस देवान आमकां पाठयलेलो दीस देखून संतोष आमी पावया दादोशी आमी जावया सोमया थंय एकवटून रावया आनी आमची जिणी भावार्थाची देवाच्या मोगाची आनी देवाच्या मोगाक पात्र जावन ताका मान होगळाप दिल्ली जिणी जावन जियोंक गरज आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जायते फावटी आमच्या सोमयाक प्रत्येक जागो आमच्या जिवितांत दिवंक आमच्या सोमयाची खुशी करूंक आमच्या सोमयान दाखयलेल्या वाटेन सुमकोवंक आमी चुकोन पडल्या सबार फावटी आमचेच चिंताप आमचीच खुशी मतींत आनी काळजांत आटोवन आमी ही संवसारी जिणी समकाल्या त्या सर्व गणितां खातीर त्या सर्व उणेपणा खातीर त्या सर्व पातकां खातीर सोमयाचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता
Krista kakulka Somya kakulka Somya kakulka महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदयदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे माप काढताय आमची काकूट तू बापाच्या बुझ्यात पोचलाय आमचे मागणे बांधून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा पापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझी अगणित पदवी भोवकन पत्क्यांची दया करून आणि तांकां बोगसाणे दिवन तूं दाखयताय आम्हा पत्क्यांक सदां कणवळायन वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजांत रेगून सर्गींचे सुख आमी जोडीशें कर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप सरस्पर अशें म्हणटा तुमी म्हणटात सरस्पर करता तें सारकें न्हय इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करतां तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता पूण खोटो मनीस आपणें आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाट केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना देवाचें उतर देवाचे उडोपकार तुवें दाखयलेले दायिसो उडास कर सर्वेस्परा तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका चलोन व्हर म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव
tunzmozotaro. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा, सुरवेतान तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदेस विसरो नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार गेल्ल्या पथकाचो उगडास तरी नाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुकाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडटा. कालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोन वता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. सांव पावलून फिलिपिकरांक बरयलेल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, जर क्रिस्त थंय कसली बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगा तावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा. जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मैनपासान आनी कणवळायेन तुमी भरल्यान, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडोवन वा पकड दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रासड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैबान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतकर मरणा पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीक वेली बागवो जय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सुमी. देवाचें उतर हे. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सभे आसो.
सामतेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. प्रधान याजकांक आनी जुदेवांच्या मलगड्यांक जेजून म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून दाका मळ्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो. जायत बाबा, वेता म्हणून ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या 2 पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली? तांणी जाप दिली, पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, सुकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या राजांत रिगतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हणून जुवांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमानलो ना. सुकाकारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना. देवाचे उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, साद्या काळाच्या 26व्या आयताराची देवस्तुती आज आमी संभ्रमता. आनी आयची वाचपां आमकां देवाची खुशी पाळच्यांत म्हजें प्रामाणीकपण आनी विधेयपण नियाळूंक उलो दितात. देवाची खुशी पाळच्यांत म्हजें प्रामाणीकपण आनी म्हजें विधेयपण नियाळूंक उलो दितात. देवाची खुशी पाळचें सुलाभ गे. देवाची खुशी पाळचें सुलाभ गे. दोळ्यांच्या दिश्टीक, मोतीच्या चिंतपाक, काळजाच्या बोगणांक सलीस. दोळ्यांच्या दिश्टीक, मोतीच्या चिंतपाक, काळजाच्या बोगणांक सलीस. पूण हे सगळे एकवट हांवन कार्यागत करच्यांत कितलें सलीस? कश्ट न्ही? वय. पूण ती कश्ट जाल्यारय तातूंत म्हाका कितलें बरेंपण आसा, कितलो संतोश आसा, कितली दादोसकाय आसा, तें आमी चिंतावंक ना. कश्ट जालें सोडलें न्ही गे. खंयसर सलीस जाता तें काम आमी करता. जर तर आमची व्याप्त आमकां एक बैलें काम वा ऑफिसाचें काम मेळ्ळें जाल्यार आमी साबार फावटी कितलीं पंत आव्हानां जाल्यारय सोंसून व्हरन थोडे फावटी मुखार वेता. कित्याक? दुसरी वाट ना. भावार्थ जियोवच्यान देवाची खुशी पाळच्यांत पंत आव्हानां येताना 4 फावटी चिंता. वेचें गे नाका. कित्याक आनी एक वाटा. तें सगळें सोडन म्हजें जिवीत हेरा मनशा बरी सगळ्यो संवसारांतल्यो संगती मेळटा आसतना हांवें जियेव येता म्हणलें एक बोगाप आसा आनी त्या प्रकार जियोंक जाता. पूण कितली म्हाका दादोसकाय संतोश दिता तें आमी चिंतिना. आज तें नियाळोवंक तिणें वाचपां आमकां उलो दितात. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत देवाच्या कुशे प्रकार हांवें जियोवचें कशें, ती देवाची खुशी हांवें जाणा जावन ती कार्यागत करची कशी, कशें एक देवाच्या खुशेक पात्र जाल्लो व्यक्ती जावन समाजांत हांवें जियोवचें कशें, कशें हांव त्या प्रकार जियेता आनी एकल्याक एक देख जावन तें जिवीत हांवें दिवचें कशें, तें सगळें आज आमी नियाळोवंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवान आमकां हें जिवीत दिल्लें एक वर्तें देणें. आमी संपूर्ण रितीन समजता, वळखता, फाती येता, भावार्थान स्विकार करता.
पूण त्या वाटेन समकोच्यात येवची पंथा वना फुड करन म्हज्या जिणी बदलापाक येवच्यो सगळ्यो संगती घेवन कशें हांव ती दादोसकाय आपणावन घेता तें विधेयपण हांव जोडटा तें प्रामाणीकपण म्हज्या भावार्थी जिवितांत हांव होंदोवन जियेता तें गरजेचें. आर्चिबाल्ड रुटलेग म्हणलो एक अमेरिकान काणी बरोवपी एक काणी अशी विवर्सिता एक व्यक्ती आपल्या पेट्याक बऱ्या रितीन पोस करनासलो बऱ्यो संगती ताका शिकोवनासलो आनी हो पेटो त्या व्यक्ती सांगाता वाडल्लो उठ म्हणटना उठतलो बस म्हणटना बसतलो थंयसर राव हालनाका म्हणटना हालनातलो अशें ताणें त्या पेट्याक बरें करून ट्रेन केल्लें. ह्या व्यक्तीची व्याप्त जावन आसली रानाक वेचें ज्यो संगती ताका गरजेच्यो आसल्यो त्यो घेवन पाटी येवचें आनी आपलें काम हांगासर गांवांत करचें. अशें एक दीस तो आपल्या पेट्याक घेवन त्या पयशिल्ल्या रानाक वेता आनी रानाक गेल्लो आपल्या दनपाराच्या जेवणाक म्हण जेवण व्हरून गेल्लो एका जाग्यार दवरून त्या पेट्याक म्हणटा हांगासर जेवण दवरलां तुवें हांगाच बसा जंय कितें जाल्यार हालोवंक नजो खालें कश्ट आयल्यार हालोवंक नजो तुवें हांवें दवरल्या जेवणा सरशीन बसा जंय. इतलें सांगून तो व्यक्ती मुखार वेता आनी इल्लेशे पयस वचोन आपणाक कितें वस्तू जाय आसल्यो रानांतल्यो एकठांय करूंक लागता. आनी ह्या वेळार आनी एका कुशीक तावन रानाक उजो पेटुल्लो आसता. उजो लागीं लागीं येता पेटो आसल्या जाग्याक येता जाल्यार पेटो हालना कित्याक आपल्या धणयान सांगला कितले कश्ट आयल्यार काले आयल्यार हालोवंक नजो. हें जेवण दवरलें आसा थंयसरच तुजी मोत केंद्रीत जावन तुवें आसा जंय. उजो लागीं पावता ह्या पेट्याक ग्रासून वेता पेटो मरता आनी ताचे उपरांत त्या व्यक्तीची पाटी आयलेल्या वेळार आसली बोगणां दुकान हो आर्चिबाल्ड विवर्सिता. हांवें केदाळ एक कंतीन म्हज्या चिंतपांनी चिंतून आसचें आसलें ह्या पेट्याक जशें तो म्हजें उतर आयकता आनी संपूर्ण रितीन म्हाका विधेय जाता कसलेंच बाधक ताका जावंक नजो. पूण असल्या परिस्थितींत ताच्या जिवितांत तें बाधक जालें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो जर तर जेजूच्या जिविताक ही काणी सरी केल्यार खंडीत जावन आमच्या जिविताक एक लिसांव मेळटा. देवा सोपूत जाल्यार मनशा रूप घेवन ह्या संवसारांत आयल्यार सबार विरोधपण आपल्या जिवितांत आयल्यार देवाच्या मिसावाक विधेय जावन आपलो जीव त्याग करूंक की सोमी पाटी सरोंक ना. त्या खातीर आमच्या जिवितांत जर तर हो भावार्थ कितलो मोलादीक म्हत्वाचो खंयच्या रितीन हांवें ती देवाची खुशी करून तो सांबाळी येता म्हणलें चिंताप आज आठोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ह्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो असल्या विधेयपणान आनी संपूर्ण रितीच्या समर्पणान आमी क्रिस्ती जिणी आमचो भावार्थ जियेल्यार सोमी सदांनीत आमकां ताचो आदार आनी कृपा बसयता. आनी ह्या खातीर रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वाक्य 2 आमकां अशें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं. तोवर तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतल्यात. तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 आनी ताच्या उपरांत आसा आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसतले आनी संपूर्ण म्हण तुम्ही समजून घेतल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्यात. ह्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो देवाची खुशी पाळची संसाराची साल आदारच्यान न्हय. बगार निरंतर सदांनीत हर एका घडये आमची जिणी
देवाच्या उतरा प्रकार रुपांतर करच्यांत, बरी करच्यांत, बदलावण हाडच्यांत नवेपण आपणावच्यांत आसा. त्या खातीर आमकां अवकाश लाभनात म्हण न्हय, हर एक अवकाश आमच्याच जिवांत देवान दिल्यात. जिणी सरता आसतना हर एक अवकाश आमकां दिल्यात. कितले आमी गळशिता, खंयच्या रितीन आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडटा म्हजेर हुंदून आसा. त्या खातीर तें स्वातंत्र्य म्हाका आनी तुमकां दिलां. तर आमचो देव कितलो वर्तो जावन आसा. हर एक रितीन ताची आशा आमी ताची कुशी पाळी जाय जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत कशें जियेता त्या संगतीनी देवाची कुशी कितें म्हणलें समजून घेवन त्या प्रमाणे जिणी बदलापाक ताणें आमकां स्वातंत्र्य दिलां. त्या खातीर हर एक रितीन आमच्या जिवितांत नवेंपण आपणावंक जर तर हांव देवाच्या कुशे प्रकार त्या वाटेक सरी जाल्लो ना तर तें तिदून परत सोम्याच्या वाटेक येवंक सोमी आज आमकां आपोवणें दिता. एझेकियल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें हेचें पयलें वाचप. इस्रायल लोकांची चाल समकण कशी आसली, खंयच्या रितीची बदलावण तांच्या जिवितांत जायच आसली म्हणलें जागवणी दिता. तांचे चिंतप सर्वेस्पर कशें आसा तें विवसिता. हर एक रितीन ताणें तांच्या जिवितांत चिंतिल्लें कितें तें आज आयच्या पयल्या वाचपांत तो वर्णिता. तांच्या जिविताचे सालीक लागून कश्ट आयल्या वेळार सर्वेस्परान केल्लें सारकें न्हय म्हूण तांकां भोगलें. जें कितें तांच्या जिवितांत बरें जावन आसलें, उन्नती आपणावन आसली, आपल्या जिवितांत उदरगत अभिवृद्धी ती भोगून आसली, त्या दाळा तांकां भोगूंक ना. पूण केदाळा कश्ट आयले, केदाळा पंत आव्हानां आयलीं, केदाळा अडखळी आयल्यो, सर्वेस्परान केल्लें सारकें न्हय म्हूण भोगलें तांकां. थोडे कश्ट बंदड हर एक रितीन आपल्या जिवितांत पंत आव्हानां येताना सर्वेस्परान केल्लें सारकें न्हय म्हूण भोगलें. आपणें केल्लें तांकां उडासाक येवंक ना. आपणान केल्लेंच तें सारकें म्हणून तांच्या जिवितांत तें चिंतूंक पावले. त्या खातीर आमी केल्लें सारकें न्हय, सर्वेस्परान केल्लें सारकें न्हय म्हूण चिंतच्या बदलाक नितीवंत रितीन हांवें म्हजी जिणी बदलावणेची केल्यार खंडीत जावन थंयसर भाशावी आसा म्हणलें एझेकियल प्रवादी मुखांत सर्वेस्पर स्पश्ट करता. त्या खातीर जायते फावटी मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमची जिणी अशीच चमकता. म्हाका खुशी आसलें हांवें करचें. म्हज्या चिंतपा प्रकार हेरांतय म्हजें चलन वलन उतरां उलोवणें जाता. कुटुंबांत ती सबार फावटी असलींच चिंतनां जातात. कितेंय जावं दी हांवें ताका जोर केल्यार हांवें केल्लेंच सारकें, ताणें केल्लें सारकें जाल्यार ताची ती सूख. कित्याक हांवें सांगिल्लें उतरच पयल्लें आयका जाय, मानी जाय, पाळी जाय. तसलीं चिंतनां सबार फावटी आमच्या जिवितांत उदेतात. पूण सर्वेस्पराच्या वाटे प्रकार, सर्वेस्पराच्या कुशे प्रकार जर तर हांव चिंता, ताच्याय चिंतनांनी, ताच्याय उतरांनी जर तर सत आसा, ताच्याय उतरांनी एक मोलादीक उतर ह्या उत्तेजनाची संगती आसात, ताच्याय उतरांनी म्हज्या जिवितांत सूख दाखोवन दिवची गणितां आसात, ते हांव ती दोन म्हजी जिणी बदलावण करता. त्या दळा खरो एकवट असो संतोष आमकां लाभतलो. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत आनी एकल्याक ताणें केल्लें सारकें न्हय म्हणून दाखोवचें जिवीत आमी जियोवचें नाका. बगार सोम्यान आमी कितलीं पातकीं जाल्यार आमकां ताणें बक्षिल्यांत, आमकां ताणें हर एक अवकाश दिल्यात. त्या खातीर हर एकल्याक आमी एक अवकाश कर दिवया. आमची जिणी कशी संतोशाची जावच्याक सर्वेस्परान आमकां सर्व अवकाश वदाकसून दिल्यात. तेच अवकाश आनी एकल्याक ताणें चूक केल्ल्या वेळार दिवंक आमी प्रयत्न करया. त्या खातीर एझेकियल प्रवादी मुखारून म्हणटा, नितीवंत मनीस खोटेपणाक लबदोन आडवेता तो नाश जाता. खोटो मनीस जर जिणी बदलिता तर तो बचावी जोडटा. त्या खातीर आमी आज बचावी जोडचे व्यक्ती जाय. खंडीत जावन आमी सगळीं बरीं, आमच्या जिवितांत बरेंपण आसा, पूण मनशा जिविताचें उणेंपण सबार फावटी
आमच्या जिवितांत असल्या बरेपणाचे वयर तो वायट प्रभाव घालता. त्या खातीर त्या वायट संगतींनी आमची जिणी समकोवची आमी पळयता. पूण नीज अंतस्करणांत आमी पारखून पळयलें जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेपण आसा. आमी आनी एकल्या थंय खंत हुस्को दाखोवची चिंतना सबार आसात. त्या खातीर सदांच देवाच्या वाटेन समकोवन आमी बाचावी जोडूंक जाय. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 6 वाक्य 14 आमकां अशें सांगता. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवट्या संगता कान दिनाकात. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवट्या संगता खांद मारी नाकात. बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान संगता जियोवचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हें उतर आमकां एक वर्तें लिसांव शिकयता. जर तर हांव बरेपणाचो व्यक्ती जाल्यार वायट संगती म्हजे संगी घेवन हांवें समकोवचें कशें. देवान म्हाका बरें केलां जाल्यार हांवें एक बरेपणाचो व्यक्ती जावन समकाचें न्हय गे. वय की न्ही? खंडीत जावन वय. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत मनशां उणेपण आसोंक पुरो, पातकाचें मेळेपण आसोंक पुरो, पूण ताजो प्रभाव आमी चड करचो नाका. बगार देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो प्रभाव चड करया. देवाची खुशी पाळच्याचो प्रभाव चड करया आनी बदलावणेची व्यक्ती जावन सदांच आमी आमची जिणी जियोवया. देखून सदांच आमी क्रिस्ताक मानता तसली बरी आनी उजवाडान बदलेली भुरगीं जावन हें जिवीत आमी जियोंक जाय. आयच्या वांजेलांत आमकां दोगां पुतांचें निदर्शन लाभता. व्हडल्यान आपल्या बापायचें उतर निराकरशिलें, पूण ताचे उपरांत ताणें मन बदलिलें आनी तो वावराक देवलो. धाकट्या पुतान दुखोवचें नाका म्हूण उतार स्विकार केलें, पूण आपल्या घमंडायन आनी परपुऱ्यांनी आपलें काम करूंक तो देवलो ना. खंडीत जावन मुखार तो धाकटो पूत ओपवालो, पूण फाटल्यान आपल्या काळजांत खऱ्या रितीन तें काम करूंक ताका संतोश नातल्लो वा तें उक्तें मन नातल्लें. त्या खातीर तो कामाक देवलो ना. देवाचें शेत आमच्या हर एकल्याच्या क्रिस्ती भावार्थी जिविताक सरी जाल्लें जावन आसा. देखून ह्या शेतांत वावरचें वा देवाक सरी जाल्लें ताच्या चिंतपा प्रकार सारकें आसल्लें जिवीत जियोवचें कर्तव्य आनी कायदो म्हजो. देवाच्या वाटेक सरी जाल्लें, देवाची खुशी करचें, ताच्या चिंतपा प्रकार जिवीत जियोवचें कर्तव्य आनी कायदो म्हजो जावन आसा. देखून देवान म्हाका त्या जिवितांत ती स्वातंत्र्य दिला, पूण हांव कितें करतां तें संपूर्ण रितीन समजून घेवची गरज आसा. त्या खातीर ती विंचोवण म्हजी बरी जाल्यार, ती विंचोवण देवाच्या खुशे प्रकार जाल्यार म्हज्या जिणेंत दादोसकाय म्हाका मेळटा, संतोष म्हाका मेळटा आनी सर्व रितीनी आपली जिणी देवाक मानता तसली जावन जियोंक म्हाका साध्य जाता. जर तर ती विंचोवण खोटी जाता, वायट संगतीची जाता, संवसारी चालीची जाता, तर म्हजेंच जिवीत नासाच्या वाटेन हांव समकयता म्हणलें आज आमकां स्पश्ट करता. ह्या जकी दिक्षा घेवचो उमेदवार गवळी बापान विचारलेल्या सवालांक वय म्हाका खुशी आसा, वय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा म्हणलें तो भास दिवन सांगता. एक काजारी जोडे एकामेकाक विश्वासी रावतली, मोग करतली, मानान लेखतली म्हण भास दितात. साक्रामेंत घेवची आमी हर एकली, आमकां तो साक्रामेंत घेवंक खुशी आसा म्हण आमी भास दिता. पूण खंयच्या रितीन सोम्याचेर आदारीत जावन आमी ती भास पाळटा.
ते आज आमी नियाळोंक जाय. त्या खातीर त्या व्हडल्या पुता बरी जर तर हांव सगळे निराकारसून उपरांत मन बदलून म्हज्या जिणेंत बरेपण आपणावसो व्यक्ती जातांगी वा धाकट्या पुता बरी म्हजी जिवितांत दिल्ली भास हांवें मुखार आनी एकल्या मुखार दिवन ताच्या उपरांत म्हज्या जिवितांत हांव संपूर्ण रितीन ती पाळिना जाल्यार म्हज्या जिणेक हांवें देवाच्या कुशे प्रकार जियोवचें वा देवाची खुशी करचें खंडीत जावन म्हाका साध्य जायना. त्या खातीर सबार पावटी आमी आमच्या जिवितांत धाकट्या पुता बरी जाता. संपूर्ण रितीन वळखून जाणा आसून आमी आमच्या जिवितांत भावार्थ स्विकार केला वय, पूण वाटेर चमकत आसतना आळसाय म्हज्या जिवितांत येवचें तें शेळेपण ह्या भावार्थांत म्हाका पयस व्हरता. सबार फावटी ना कुशेन म्हज्या जिवितांत वय हांवें मागणें करूंक इल्लोसो सडीत वेळ मागण्या खातीर करसूंक ना कुशेन आनी एकल्यान सांगिल्ल्याक आयकलो जाल्यार दीस वेता वेता म्हज्या जिणेन परिवर्तन हाडूंक हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत देवाची कुशी पाळच्यांत म्हजें समर्पण कशें आसा तें आमी नियाळोंक जाय. देखून मातेव वाचेल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 1 आमकां अशें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारतलो तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यान रिगसो ना. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासो ना. बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो दिसभर मागणें करून सबारश्यो रितीर करून म्हजी जिणी बदलाना तर म्हज्या जिणेन नवेंपण येना तर पेल्याक बगसूंचो मनोभाव म्हजे थंय ना तर म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी करची कशी. म्हज्या जिणेंत जर तर बदलावणेचो प्रभाव ह्या आत्मीक संगती मारिफांत लाभना तर हांवें कितलेंय म्हजें मागणें करन म्हाका खंयचोय फायदो जावचो ना. त्या खातीर हर एक म्हजें मागणें, हर एक म्हजी आत्मीक आचरणां, हर एक म्हजें सोम्याक उलो करचें जिविताची गणितां म्हज्या जिणेन बदलावण हाडची जाय. हर एक उणेपणांत हांव सांपडतना थंयसर तावन उठोन येवचो मनोभाव वृता करची जिणी म्हजी जाय. हें न्हय की हांव म्हज्या पातकांत पडचो ना. खंडीत जावन आमी पडटले हांव, पूण थंय तावन म्हजी सूख घडली, म्हजें थंय उणेपण घडलें, म्हजें थंय ती आस्कत काय उदेली, हांव फाटीं येता, सोम्या थंय एकवडटा. ह्या उणेपणांत म्हाका संतोष लाभना म्हणलें चिंताप म्हजें थंय बळवंत जाता तर खंडीत जावन खऱ्या क्रिस्ती जिविताचो भावार्थी जिविताचो अर्थ संतोष दादोसकाय म्हाका लाभता. त्या खातीर फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 आमकां अशें सांगता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 8. शेकी भावा भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मनापात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगलीक एक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमान व्हरा. शेकी भावा भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मानापात्र, तशेंच उत्तीम म्हूण लेखचें आनी होगलीक एक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमान व्हरा. आनी जें कितें सत मर्यादेचें देवांत हांव आमकां लाभता आनी तो संतोष देवच आमकां दिता. देवाची खुशी करच्यान आमच्या जिणेक हर एक रितीन देव आदार दिता म्हणलें आमकां तो स्पश्ट करता. त्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. सगळीं आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ देवा थंय उसारया. एकाच देवा सतमंता सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापा थावन जल्माला, देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड,
खऱ्या देवाथावन जाल्लो बरो देव तो देवाथावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम आसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार्थावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकवार बरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके दिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवांत परतून येतलो आनी ताची राजवट एक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताक निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पतकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देव आमकां आमच्या हर एक गरजांनी आदार दिता हर एक रितीन आमचो भरपूर मापान तो मोग करता तर त्याच बावार्थान आनी पातयेनेन आमची सगळी मागणी देवा समकार दवरया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळच्या आमच्या पापसाहेब बिस्प याजक आनी धार्मीक मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्रत्म्याक पाठय तांचे आपोवणे बागेवंतपणान सांबाळून ते कार्यगत करचे बरें मन आनी धैर्य दी म्हण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाभोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी खालतेपणांनी जिनी जियेशे आनी बऱ्या करण्यांनी एकामेकाची सेवा करचे भाग फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी देवाक आमी समर्पिया. सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच आमच्या जिवितांत तुजी खुशी पाळोवंक प्रामाणीकपणान आनी विधेयपणान तुजी वाट आमच्या जिविताची वाट जावन घेवन तुका मानता तसली तुज्या होगळीक एक पात्र जाल्ली जिणी जियोंक आमकां करपा दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण पराता बेसाव तुझे मागता. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण पराता बेसाव तुझे मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कणवळ्या देवा आमी तुका ओपतांव ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ते आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतर व्हांवन ती जर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. ती सर्वेस्परा थंय पारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेताव भोवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुझ्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोट बगोवंक आमी भरवशान रावताव त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडता सोगुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवस्त धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्म दोता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमीन. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अतिरिक्तलाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवचकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सभा आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पान 170 आणि 7 D64. सोम्याधिकान सर्गीचे पोषण आत्मी जिणयेचे देवी हिंडातांका मोगान येतावचे ती सोम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद साव. जशें हे रितीन जेजूचे मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांती आमकां वांटो मेळो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसूं. सर्वद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. श्रीगुणांचे वाटे सोम्या म्हाका सलय कुरपे ते ज्ञान तुज्या आत्म मोजोने
केसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीज हे मोगान तुझ्या